मोगाच्या भाव भयणीनो, पास्काच्या परबेचो दुसऱ्या आयतारान आमी एकलीं भितर सरल्यांत आनी आयताराक आमकां विशय आसा तो म्हणल्यार आमी देवाचे काकलुतीचो आयतार म्हणून मानतात आनी ह्याच काकलुतीचेर ल्हानशी लोक घाताना ल्हानशी घोडलेली घोडणी तुमच्या कानार सादूंक सोदतां. एक पावटूय एक दादलो हॉस्पिटलांत आपल्या जिविताच्यो निमण्यो घडयो सादतालो तेन्नाच हे नर्सीनूय हे याज्ञिकाक फोन केलो आनी ह्या हॉस्पिटलांत आपोवन हाडलो ह्या दादल्याक कुमसाराचो साक्रामेंत दिवंक आनी निमणो साक्रामेंत ताका दिवंक. पूण याज्ञीक जेन्ना हॉस्पिटलांत पावलोलो ह्या दादल्याचेर लक्ष घाताना हो दादलोय ह्या याज्ञिकाक म्हणूंक लागलो म्हाका कुमसाराच्या साक्रामेंताची गरज ना, न्हय म्हूण निमणो साक्रामेंत हांव घेवंक सोदिना. आनी तेन्नाच हो याज्ञीकूय अजाप जालो आनी अजाप जावन ह्या दादल्या सवे विचारूंक लागलो तूं कित्याक कुमसार जावंक सोदिना, न्हय म्हूण निमणो साक्रामेंत कित्याक घेवंक सोदिना. आनी ह्या दादल्यान ह्या याज्ञिकाक म्हणलें म्हाका दिसना सर्गीचें राज म्हाका फावो जातलें म्हूण, कित्याक म्हाका घडये इफेन फावो जातलें. आनी याज्ञीक अजाप जालो ताचीं उतरां आयकूंक आनी तेन्नाच याज्ञिकान म्हणलें हांव तुका सर्गीची वाट तांकूंक आदार करूंक शकतां, कित्याक हांव जावन आसा देवाचें हातयार. आनी तेन्नाच ह्या दादल्यानूय ह्या पाद्रीक सांगलें म्हज्या जिवितांत जें हांवें कितें केल्लें आसा, जें कितें म्हाका फावो जाल्लें आसा वो वायट हांवें आदारलां ते पोरमोणें म्हाका दिसना म्हाका आनी सर्गीचें राज फावो जातलें म्हूण. आनी याज्ञिकान ताका समजोवंकूय प्रयत्न केलो पूण हो मनीस हो दादलो आयकूंक तयार नासलोलो. आनी तेन्नाच येवचे पयलें ह्या याज्ञिकान आनी एक प्रयत्न केलो ह्या दादल्याक समजोवंक. आनी शेकींय तो दादलो ओगोच आसलोलो ह्या दादल्यानूय याज्ञिकाक सांगलें जाणा तूं, हांव तुका सांगूंक सोदतां म्हाका हें सर्गीचें राज फावो जावचें ना. कित्याक तें 40 वर्सां फाटीं जेन्ना हांव म्हज्या जिवितांत ह्या ट्रेनीक सिग्नल दिवंक म्हजो वावर कोत्ताना तेन्ना एका दिसाक नातालाच्या परबेक हांव सोरो पिवून म्हज्या जिवितांत मोज्या कोत्तालों. आनी जेन्ना ही मोज्या कोत्ताना जेन्ना ट्रेन येवचो वेळ जालोलो तेन्नाच ह्या सोऱ्याच्या बराबर हांवें ट्रेनीक बरी सिग्नल दिवंक दुसरे वाटेन एक बट्टन मारून दुसऱ्या ट्रॅकार तिका सिग्नल दिली. आनी तेन्नाच ह्या ट्रॅकाचेर एक अस्तरी आपल्या दोग पुतांक घेवन वेताली. तिका एक्सिडंट जावन ती संवसार सोडून तिच्या पुतां बराबर ती गेली. म्हणटूच जें अंतस्करणान आनी म्हज्या मनान आज पुरान म्हज्या जिवितांत खाता हें वायट हांवें आदारलां देखूनच हांवें जिवितांत केन्नाच म्हाकाच भोगसूंक ना. देखूनच हांव समजतां हांव सर्गीच्या राजांत भितर सरचो ना, कित्याक म्हाका इफेन फावो जातलें. आनी तेन्नाच ह्या याज्ञिकानूय फुडें चवकशी करून ह्या दादल्या सवे विचारलें आनी सांगलें केन्ना वेळ, केन्ना वरोस, केन्ना घडी ही घडये जालेलें ताच्या जिवितांत तें सगळें चवकशी करून काडून घेतलें. आनी तेन्नाच ह्या याज्ञिकान ह्या दादल्याक सांगलें ते अस्तरे बराबर जे गाडयेन दोगूच पूत नासलेले पूण हे गाडयेन 3 पूत आसलेले, कित्याक तिसरो पूत तुजें सवें हांगा फुडें उबो आसा आनी तिसरो पूत याज्ञीक जाला आनी तो याज्ञीक म्हणल्यार हांव तुजें सवें हे वेळार आसा तो. आनी तेन्नाचूय ह्या याज्ञिकान ह्या दादल्याक सांगलें तुवें घडये तुज्या जिवितांत केन्नाच तुका भोगसणें दिवंक ना खरें, पूण आयच्या दिसाक म्हज्या आवयच्या नांवान आनी म्हज्या भावाच्या नांवान हांव तुका हें भोगसणें फावो कोत्तां. देखूनच ही शांती भोगसणें हांव म्हज्या कुटुंबाच्या नांवान तुका फावो कोत्तां. आनी तेन्नाचूय ही शांती हेंच भोगसणें घेवन ह्या दादल्यान आपलो निमाणो जीव ह्या याज्ञिकाच्या गोपांत सोडलो. म्हज्या भाव भयणीनो, असली काकलूत, असली दया आज आमच्या जिवितांत देव म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत फांकयता. देखूनच सांत फावस्तिना आपली डायरी बरोवन आमकां पयली वस्त आयच्या जिवितांत कळीत कोत्ता ती म्हणल्यार आमच्या उत्मीक वाटेन आमच्या घडये जिवितांत आमी घडये देवा सोंशी पातकान घडये दोशी जाल्लीं आसात, घडये आमी वेगळीं जाल्लीं आसात. पूण हें सगळें वेगळेपणान आमी आमच्या जिवितांत देवा सोबें एक बरो संबंद जोडटलीं जाल्यार आमचे लागीं घडये घडना
पूण आमकां देवाची काकलूत आमकां दर एकल्याक आदार करता. म्हणटूच पयली वस्त आमच्या जिवितांत जेन्ना आमचें पातकी जिवीत आमी गडे बोगसोणें दिनासतना जियेतना आमकां पयली वस्त फावो जाता ती म्हणल्यार देवाची काकलूत. दुसरी वस्त जी आमकां सांज फावसतना आपले डायरी बरोवन आमकां दर एकल्याक कळीत करता ती म्हणल्यार आमी गडे आमचें पातकी जिवीत जियेतना चालतें जिवीत जियेतना आमी गडे सगळीं समजतात इफेन मोडलेलें ना. पूण हे इफेन एक सोत हें आमकां सांज फावसतना आपले डायरीर बरोवन आमकां दर एकल्याक कळीत करता. देखूनच देव म्हाका आनी तुमकां एक शिटकावणी दिता. आमी वायट जिवीत जियेतना हीच काकलूत अणभवून हे बऱ्या मार्गार हें सर्गीचें राज आमी जोडून घेवंक आयच्या दिसाक दुसरी वस्त आमकां कळीत करतना सांज फावसतना आमकां दर एकल्याक कळीत करता. म्हणटूच दुसरी वस्त आमच्या जिवितांत आमकां फावो जाता तें म्हणल्यार सर्गीचें राज आमकां काकलुती उदेशी सगल्यांक भासायलेलें आसा. म्हणटूच निमणी वस्त आमच्या गिन्यानान आनी आमच्या काळजान रिगोवंक गरज आसा ती म्हणल्यार आमी जाणात आमची सगळीं आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक कसली शिटकावणी दितात ती उज्या लागीं खेडूंक वचों नाका, उदका लागीं खेडूंक नाका, हें सगळी शिटकावणी आमी आमच्या ल्हान भुरग्यांक दितात. तेच परी म्हाका दिसता आमचो देव ही सर्गीची वाट तांकतना आमकां दर एकल्याक ही शिटकावणी आयच्या दिसाक आपली काकलूत अणभवून आमकां कळीत करता. म्हणटूच आमच्या जिवितांत हीच काकलूत आमी अणभवूंक देवाचो धीर आनी बळ मागुया. जें आमकां सांज फावसतिनान कळीत केल्लें आसा ताची शिटकावणी आमच्या जिवितांत घेवया. कित्याक आज काकलुतीचो आयतार आमी मानतना आमी गडे आमच्या जिवितांत जें वायट आसा ताका गडे आमी बोगसोणें दिवंक ना खरें, पूण आमच्या जिवितांत शांती आमी जोडून घेतली, हें सर्गीचें राज आमी जोडून घेतलीं जाल्यार आमकां दर एकल्याक देवाचे काकलुतीची गरज आसा. आनी तीच आमच्या जिवितांत ह्या आयताराक अणभवूंक आमकां धीर आनी बळ देवाचें मागुया. ओय म्हज्या भाव भयणीनो, हो ल्हानसो नियाल तुमची ओत्मीक वाडाय करूंक कोत्ताना मागतां आनी विनोती कोत्तां तुमकां जर हो व्हिडियो बरो लागलो जाल्यार एकामेका सवें वांटात आनी सदांच हें देवाचें उतर परगट करूंक म्हाका आदार दियात ही खात्री म्हाका आसा. देखून आदीं फुडेंच तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर देवान आशिर्वाद घाल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागतां.